बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. तशें म्हळ्यार जो कोण क्रिस्ता जेजू थंय जी येता तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र आवसोर 5:17. भोव मोगाचे न्हू, भोव पयस सक्रामेंतान जेजू हजर जाता. म्हाका तुका एक नवी रचना करूं आशेता. पोरणे तें सगळें पयस सरोन सगळें नवें करून तो आशेता आसतना ताका आमी स्वागत करया. ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन ताचें आराधन आमी करया. घेवया तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत A25 पेज नंबर 32 पान नंबर 32. आराधन आराधन जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. वेदारा जेजू आराधन तुका. देण्या दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका. शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. भोऱ्या गोळ्या जेजू आराधन तुका. सदा राजा जेजू आराधन तुका. मोगाळिष्टा जेजू आराधन तुका. स्वादी बोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुति आणि महिमा. दोन्ही हात वयर कर. निरंतर देवा गर्ग आणि होगलाप दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घ तुका होगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका. म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवणदारा तुका नमस्कार तुका प्रणिपात तुका संपूर्ण समर्पण. तुझ्या नावाक जावं महिमा सासनाच्या सासनाक. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. भोव मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक एक बरो वर्तो महिमेचो दीस हांव मागतां. फाल्यां दैवीक काकुतीचें फेस्त. आज दैवीक काकुतीच्या नोवेनाचो 9वो दीस आनी आयच्या दिसा दैवीक काकुतीन सांतीन फौस्तिना मुखांतर आमकां उलो दिला. सर शळमोड्या आत्म्यांक देवाच्या दैवीक काकुतीचें हाडूंक आनी त्या शळमोड्या आत्म्यांनी सुटसुडीत आत्मे जायचे. शळमोडे शेळेल्ले भिजल्ले कसल्याच तराचें प्रेरण उत्तेजन उमेद वा जीव नातलेले तसले आत्मे तांणी नव्यान जिवाळ जायचे देखून देवाची दैवीक काकूत आमकां उगडापी जाल्या. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या वसुरांत 4थ्या वळीर आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 4. देवाच्या त्या अगणीत काकुतीची दयाळाची आनी बोगसण्याची तूं बेफारवा करताय कितें. देवाची काकूत पातक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर न्हयंगी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देवाच्या अगणीत काकुतीची बिरमोतीची आनी दयाळाची तूं बेफारवा करताय की. तुवें पातक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर ती देवाची काकूत तुका दाखयली न्ही. वय समियान जेजू म्हज्या शळमोड्या आत्म्याक नव्यान तूं जिवाळ कर. शेळेल्ल्या म्हज्या आत्म्याक नव्या कुरपेन भर. तुज्या दयाळाची तुज्या काकुतीची आनी तुज्या बोगसण्याची हांवें बेफारवो करूंक नसो. नव्यान हांव तुजेशी येता. तुजी दैवीक काकूत म्हाका दाखय. म्हाका नव्यान तूं रुपीत कर. म्हाका एक नवो व्यक्ती कर. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या कोरिंथकारां बरयलें 2रें पत्र अवस्वर 5 वळ 17. ह्या देवाच्या उतरांत जायतीं अजापां विचमितां जाल्यार तुज्या जिवितांत जातलें. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जेजू थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. म्हाका ह्या देवाचें उतर तुमी म्हणा कोण एकलो क्रिस्तांत जेजू थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जेजू थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. मोगाच्या न्हू समी जेजू आशा येता की हांवें आनी तुवें समी जेजू थंय संपूर्ण तरान एक नवें रचना जायचें म्हण. पोरणे सैम सगळें आमी सोडीचें म्हणून आनी संपूर्ण तरान नवें जावन जियेचें म्हणून. कालच्या दिसा हांगासर एक काजारी जोडे आयले घोव आनी बायल आपल्या एका भुरग्याक घेवन. त्या भुरगें एक 9-10 वर्सांचें भुरगें. त्या भुरग्याक घेवन हांगासर आयलीं. कपेलाक रिगलीं मागणें करून भायर येता आसतना हांव थंयसर आसलो. म्हाका मेळ्ळी. तक्षण ती म्हजे लागीं बेसांव मागता आनी म्हणटात फादर आमी एक 10-12 वर्सां पयलीं हांगासर आयलीं दोगांय म्हणटात. आनी त्या वेळार हांगासर रेतेर केल्ली. तुमी आसल्यात तुमी रेतेर दिल्ली आनी त्या रेतेर वेळार आमकां दैवीक अनुभव जालो. पोरणे जिवीत आमी सगळें सोडलें. संपूर्ण तरान नवें जिवीत आमी जियेल्या. त्या दिसांतान आमच्या जिवितांत नवें सांव आयलां. देखून आमच्या भुरग्यांक हांगासर आपूण हाडून आयल्या. त्या भुरग्याक सांगून हांगासर तुजी मम्मी येवन संपूर्ण तरान रुपांतर जाली. संपूर्ण तरान बदलली. त्या घडयेंतान पोरणे सैम सगळें सोड नवें सैम हांव जियोन आसां. म्हज्या जिवितांत वर्तें अजापां विजमितां देवान म्हज्या जिवितांत केल्यान जेन्ना म्हजें पोरणे सैम हांवें सोड संपूर्ण तरान हांव नवी जाली. आनी म्हाका तुजो डॅडी मेळ्ळो. ती आवय म्हणटा. त्या भुरग्याक म्हणटा तुजो डॅडी मेळ्ळो. आनी डॅडी मेळ्ळ्या उपरांत तूं मेळ्ळी. बरें काम मेळ्ळें. हर एक आशिर्वादां आनी बेसांवां ह्या दैवीक रेतेर मंदिरांत येवन रेतेर केल्ल्या उपरांत आमकां मेळ्ळ्या. ताचे पयलें म्हजें जिवीत काळोखांत असलें, खंतीत असलें, बेजारांत असलें, सर तराच्या निराशपणांत असलें. आज म्हजें जिवीत संतोशाचें आनंदाचें. आनी तिचो गोवी म्हणटा वय फादर हांगासर येवन म्हाका दैवीक अनुभव जाल्लो. हांवें मागल्लें आनी हांवें मागल्ल्या बरी ही म्हजी बरी पतीण देवान म्हाका दिली. आपुरबायेची जिविताची सांगातीन हांगासरच देवान म्हाका दाखोवन दिली. आनी मोगाच्या दोगांय
तांच्या जिवितांतली वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां सांगून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाक वाखाणूंक लागलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज दैवी काकुतीच्या नव्यान असो नवो दीस जाल्यार मोगाचें नांव आमच्या शेळिल्ले आत्म्या आसल्या समयान जेजू थंय नव्यान जिवाळ करून घेवया. आमी चलोंक धरलेली नवी वाट जियोंक फुडें सरया देखून आमी गावयान तें गीत B33 ऑन पेज नंबर 42 पान नंबर 52 B30 समया लागीं काकूत मागया नवी जिणी जियोंक. संताप मुक्ताता संतोष उपदाता उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुक्ताता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुक्ताता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. वाट चुकून पयस पावलेली सांडून गेली हांव ती शेळी. वाट चुकून पयस गेलेली सांडून गेली हांव ती शेळी. सोदून म्हाका आयलोलो हिंडाक पाटी वेल्लोलो. सोदून म्हाका आयलोलो हिंडाक पाटी वेल्लोलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. ओहो. संताप मुक्ताता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. पातकांनी हांव भरलो अंकारान दुस्पण आसलो. पातकांनी हांव भरलो अंकारान दुस्पण आसलो. तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या हात्रेका. तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या हात्रेका. इतलो बरो जेजू म्हजो सोडवण केलोलो. इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केलोलो. संताप मुक्ताता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुक्ताता संतोष उपजाता उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत म्हाका ना. हालेलुया. 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 अर्गान जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू पदवी जेजू महिमा तुका जेजू. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. भोव मोगाचें नांव. तुमच्या जिवितांत दैवीक हाकू तुमी अनुभव केल्या तर खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां गेल्यान वर्ती अद्भुतां केल्यान वर्ती महत्कार्यां केल्यान वर्त्या थरान कुरपेची जर तुमच्या जिवितांत व्हडाशी केला कुरपेचो शिवर तुमचेर वतला. आनी तसले अनुभव मोगाचें नांव आमी नियाळ करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. म्हज्या जिवितांत मोगाचें नांव अंधकारांत आसलो काळोखांत आसलो देवातान हांव पयस आसलो पूण देवाची दैवीक काकूत म्हाका ताचे थंय पाटी ओडटा. आनी एक फावटी हांव समया थंय आयलो. समयान म्हाका संपूर्ण तरान एक नवी रचना करून बदलिलें आनी म्हज्या जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां कुरपे वयर कुरपा ताणें म्हाका फोव केली. आज आमी नियाळ करया. समी जेजू
ताच्या दैवीक हाकुती सगळ्या शेळेल्ल्या आत्म्याक हाडूंक, म्हणजे आमचे शेळेल्ले आत्मे, शेळमोडे आत्मे जिवाळ आत्मे जायचे, सुटसुडीत आत्मे जायचे, महिमेचे आत्मे जायचे. कशें समया जेसू थंय आमी जिवाळ आत्मे जावचे, दैवीक खाकूत आमच्या जिवितांत आपणावन संपूर्ण तरान नवें जिवीत जियोवचें, ह्या विशयांत आमी नियाळ करया. पयलें जावन आसा देवाचें उतर. उतर, देवाचें उतर. म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी नवी जिणी जियेत आसतना आमच्या जिवितांत देवाचें उतर प्रमुख जागो घेवंक जाय. देखून आमी किर्तनाच्या बुकांत पयल्या किर्तनांतच अशें आमी वाचता. साम नंबर 1 वर्स 2 वळ 2. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. कित्याक तिसरी वळ म्हणटा, तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, सो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावनान, जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका न्हू, जो कोण एक नवी जिणी जियेता, जिवाळ क्रिस्ती जिणी जियेता, तो देवाच्या धर्मशास्त्रान म्हणजे पवित्र पुस्तकांत तो संतोषता. दीस आनी रात पवित्र पुस्तक वाचता, म्हणजे सदांय सकाळीं इल्लें वाचता, सांजेर इल्लें वाचता, वेळ मेळ्ळ्यार मोदेगात इल्लें वाचता. आपल्या वावराच्या मदें, आपल्या बिझनेसाच्या व्यापार वहिवाटाच्या मदें, आपल्या जिविताच्या सर इतर चटवटिकेच्या मदें, कार्यक्रमाच्या मदें देवाचें उतर नियाळ करून देवाच्या उतरांच्या उजवाडाच्या सावळेंतच जियोंक तो प्रयत्न करता. जिवाळ आत्म्याचें दुसरें लक्षण जावन आसा मागणें. मागणें मोगाच्यान आमी सगळीं करता, आनी हें वर्सच मागण्याचें वर्स, येवचें वर्स 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स, ताका तयाराय जावन ह्या वर्सा आमी मागणें करूंक आसा. समी जेजू तरी म्हणटा, तुमी धैर्य सुखय नासतना, तुमी खळमीच नासतना मागा जाय, आनी मागा तुमी घेतल्यात. ह्या वर्सा मागणें आमी करता आसतना तें मागणें आमचें चड आनी चड देवाक मानवचें तसलें, देवाक महिमा दिवचें तसलें जायचें. म्हजें आनी तुजें मागणें कशें देवाक मानवचें तसलें, देवाक महिमा दिवचें तसलें जावचें. जेन्ना म्हजें आनी तुजें मागणें वाडटा, मागण्यांत आमी वाड आवड जोडिची, सदांय केल्लेंच तें मागणें न्ही, बगार आमच्या मागण्यांत एका तराची वाड आवड आसाची. सडीत तरांची मागणी हांवें शिकची. ध्यान करचें मागणें, मौनपणान करचें मागणें, पवित्र पुस्तक वाचून मागणें करचें. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना सबार तरान आमी पवित्र पुस्तक वाचीत. सांता भक्तांची जिणी नियाळ करून हांवें मागणें करचें. सांता भक्तांनी दिल्ली ती मागणी, विविध सांता भक्तांची ती मागणी, चालती मागणी, सकाळीं सांजेची मागणी, मिसाच्या बलिदाना वचून एक मागणें करचें, एक बरें कुमसार जावन एक मागणें करचें, नव्यानाक वचून मागणें करचें, पुण्या क्षेत्रां वचून मागणें करचें. अशें मागणें आमचें चड आनी चड वाडा जाय. दुसरें आमचें मागणें गूंड जायचें. तें मागणें गूंड जावचें म्हळ्यार म्हज्या जिविताक हांवें लागू करीत जाय, मागणेंच म्हजें जिवीत जायचें. आनी तिसरें जावन आसा मागणें म्हजें विस्तारा जाय. म्हणजे हांवें एकल्यानच मागणें करचें न्ही, म्हज्या भाव भयणी सांगता, कुटुंबा सांगता हांवें मागणें करीत जाय, वाड्यांत हांवें मागणें करीत जाय, हांवें समुदायांत मागणें करीत जाय, फिरगजेन मागणें करीत जाय. ही गरजेन थंयसर वाचूंक आसल्यार वचून वाचूंक जाय, कांतारां गावंक जाता जाल्यार कांतारां गाय जाय. विविध तरांचे सॉडॅलिटी आसत जाल्यार मरियमेचे ह्या इतर सांता भक्तांच्या भक्तीपणाचे त्या सॉडॅलिटीन हांवें वांटो घेवन थंयसर ही मागण्यांत हांवें मुखेलपण घेवं जाय. आनी म्हजें मागणें बळादीक जायचें, घट्ट थीर आनी सुदृढ भावार्थ म्हजो जायचें. आनी अक्रेक आनी श्रेश्ठ जावन आसा मागणें म्हळ्यार देवा लागीं हांवें संबंद दवरिचें. देव म्हजो बाप आनी हांव ताचो भुरगो, देव म्हजो बाप हांव ताची धूव, असल्या मोया मोगाच्या एकवटांत रावचेंच एक मागणें जावन आसा. सुमी जेजू म्हजो व्हडलो भाव म्हज्या खातीर खुर्सार मेला, त्या खुर्सायल्या जेजूक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवन काण घेता. तसलें मागणें म्हजें जायचें. केदाळे म्हज्या लागीं एक कुरीस आसा जंय मातनी ह्या कुर्साचेर दिश्ट घाल, त्या कुर्सायल्या जेजू सांगता एक जावचें मागणें जावन आसा. आनी आतां तिसरें, पयलें हांवें सांगलें देवाचें उतर, दुसरें हांवें म्हळें सांगलें मागणें, तिसरें जावन आसा फेलोशीप, एकवट. हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत 10व्या वसरांत 25व्या वळीर आमी वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 25. आमच्या मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी केदींच सोडची न्ही. थोड्यांनी ती सोडल्या. निजायकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजय, कित्याक समयाचो दीस लागीं पावलोलो आमी पळयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
आधुनिक काळार मोगाचें देवसराचो प्रभाव विशेष आसा देखून थोडे जाणांनी मागणें करचें म्हळ्यार केवळ युट्यूबार वचून मागणें करचें म्हळ्यार व्हडली मायन तिच्या इतल्या मागणें करचें, आवयन तिचे इतल्या मागणें करचें, बापायन ताचे इतल्या मागणें करचें, भुरग्यांनी तांचे इतल्या मागणें करचें. तें मोगाचें मागण्याची वाडावळणी. मागणें करचें म्हळ्यार सांगाता कुटुंबान सांगाता येवन मागणें करचें, वाड्यांत समुदायान सांगाता येवन मागणें करचें, फिरगजेंत इगर्जी वचून सांगाता मेळोन आमी मागणें करचें. मोगाचें हे थोडे पटी करूंक गेल्ले कस जाता, त्याग सॅक्रिफायस करचें पडटा. पूण तें करीतल्यार मात्र मोगाचें आमी खरेपणी एक नवी जिणी जियेता. आनी चवथें जावन आसा खुमसार. पातक रडोन जिणी बदलोवची एकच फावटी न्ही मोगाचें परतून 2 हप्त्याक हे फावटी खुमसार जावचें, म्हयन्याक हे फावटी खुमसार जावचें. सबार जण मोगाचें तांचे आत्मे शेळमोडे जावंक शेळेले जावंक कारण खुमसार जायनात, पातक रडनात. जुवांचें पयलें पत्र 1 वसोर 9वी वळ म्हणटा, पूण आमी आमची पातकां वळखूं जाल्यार विस्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर वायटांतलें तो नितळ करतलो. देखून परतून मोगाचें आमी खुमसार जावया. ल्हान पातकां सयत खुमसार जावन नितळ निर्मळ जावंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक ल्हानशें पातकच आमच्या पाडावाक कारण जावंक साध्य आसा. 5वें जावन आसा गिफ्ट ऑफ टंग्स. बासांच्या देण्यांनी देवाक अर्घ आनी होक लाव दिवचें. आमी तरी मोगाचें हांगासर आराधना वेळार हर एक पटी बासांचे देणे आमी वापरता. पूण सांपावलो आमकां म्हणटा बासांच्या देण्यांनी मागल्यार आंजवडव्यांक आनी देवाक समजता, लोकांक समजना. देखून ताचें की वर्तें जावन आसा प्रवाद खर्चें देणें. आनी प्रवाद खर्चें की वर्तें देणें जावन आसा मोगाचें देणें. देवाचो मोग करचो आनी एकामेकाचो मोग करचो, हातूंत आमकां वाडावळ जायचे. आनी सगळें जावन आसा इवँजलायजेशन, सुवार्ता परगटणी. आमी हेरांक आमकां जाल्ले अनुभव सांगचे. हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत शनिवाराच्या दिसा दनपारां मिस जाल्लें 12:30 वरांचेर साक्ष दिवंक अवकाश आसा. मुखार येवन सगळां हुजीर आपणा जाल्ले अनुभव सांगून आपणाचो भावार्थ गूण करून घेवचो, हेरांचो भावार्थ वाडोवचो. खंय बासार वेतना पैन करतना कोणी मेळ्ळ्यार आपणा जाल्लो भावार्थ सांगचो. कोणाकी आमी कानवडतर करूंक येचें नाका, पूण आमचो भावार्थ परगट केल्ल्या वरवीं हेरांकी दैवीक खाकूत आमी पावयल्ल्या बरी जाता. आनी 7वें जावन आसा पवित्र आत्म्याचो एकवट. हर एका फावटी मिसाच्या बलिदाना वेळार याजाक म्हणटा आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. पवित्र आत्म्याचें एकवट, कम्युनियन विथ द होली स्पिरीट. येस, लिव्हिंग इन द होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो नीज खरो जावन आसा. तो आमचो मोगाळ इश्ट आमच्या बोगलेक आसा जाय, आमच्या काळजांत आसा जाय. आमी पवित्र आत्म्याचें एकवटान आसा जाय. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक आमी जिये जाय. तेन्ना पवित्र आत्मोच आमकां चलोवन व्हरता. जो कोण पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेता तो देवाक मानवाल्यांची जियेता. आनी तेन्ना सर्गीचो देव बाप सर आमच्या गरजांनी पावता. जर तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुका कसलीय गरज आसा, पळय सक्रामेंतल्या जेजूक तूं सांग. आजच नवी जिणी जियेता म्हण तूं दृढ निर्धार घे. समी जेजू म्हाका तुका म्हणटा, सोद तूं सर्गींच्या बापाची खुशी आनी ताचें राज्य, आनी ह्यो सर संगती जे कितें तूं आशेताय ते तो तुका दितलो. तर मोगाच्या पळय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. आनी समियाक आमी म्हणया, बेसांव घाल समिया जेजू, बेसांव घाल. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून बेसांव घाल समिया जेजू. बेसांव घाल तूं बेसांव घाल सौम्या, बेसांव घाल तूं बेसांव घाल सौम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून बेसांव घाल तूं बेसांव घाल सौम्या. मोगाच्यान आतां आमी विविध त्या पासत मागया. जो कोण आज जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां आमी व्हेरी हॅपी अँड ब्लेसड बर्थडे म्हणटा. आराबेला कार्डोजा लंडन, डेलिशिया रेगो बजपे, रिवन जॉयल डिसोजा कुवेट, प्रिमा सल्डाना साकिनाका जोविटा मुंबई, जोसेफ रोमियो डिसिल्वा सावंतवाडी. देवा कर्ग आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची कृपेचो शिवर दैवीक रित्र मंदिराद्वारे अनुभव केलेली. स्टीफन डिसोजा आनी कुटुंब देवान परिक्षेंत बरेंकन बरोवंक कृपा दिल्ल्या पासत. वियोला पिरेरा बजपे देवान जायते आशिर्वाद आनी बेसांवां दिल्ल्या पासत. वालेरियन डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय. समी जेजू मरी माय आनी पवित्र आत्म्याच्या मानाक जिवितांत मेळ्ळ्या सर आशिर्वादां पासत. मीरा गोन्साल्वीस वासे बाणतेर बरातरान जाल्ल्या पासत. गर्भांतले बाळशें पिडेस्त आसा म्हणलें दाक्तेरान. अबॉर्शन करीचें म्हणलें
पूण आबर्शन करिनासतना रावंक आनी अकरेक गर्भांतले बाळशें बरें जावन आपुरबायेच्या बऱ्या भलायकेच्या भुरग्याक प्रस्तुत जावचे देवान भाग फाव केल्ल्या पासून वाडच्या भुरग्यां सयत ती पिडा आसली ते पिडांतले देवान गूण केल्ल्या पासून भुरग्यांचे देणें नातले 12 वर्सां उपरांत 12 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणें देवान फाव केल्ल्या पासून सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून सर्जरीचे घाय गूण जाल्ल्या पासून एक व्हडलो सयत पातोर पडोवन पांय पिटो जाल्लो डॉक्टरांनी तो पांय कातरशें पडटा म्हणलें पूण उपरांत कातरशें पडोंक ना सर्जरी केल्ली ती सक्सेसफूल जाली आतां पांयान चलोंक जाता आनी थोड्याच म्हयन्यांनी संपूर्ण बरो जाता म्हणून डॉक्टरान सांगलां असलें अजाप देवान केल्ल्या पासून परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासून जिणी बदलूंक साध्य जाल्ल्या पासून पातक रडोवन जिणी बदलूंक दैवीक रेत्र मंदिरांत विशेश कृपा मेळिल्ल्या पासून पयले पटी सर वायट संवय सोडून आतां कुटुंबांत एक जावचे भाग फाव केल्ल्या पासून ह्या सर त्या पासून आमी देवाक अर्गांनी होगलाप दिया अर्गांनी होगलाप तुका सुमया जेजू आतां आमी मोगाच्यान विविध त्या पासून मागया आपल्या त्या पासून मागोवंक विनंती केल्या अनिता डिसोजा माडांत्यार लेतिशिया कुटिनो तांचे जाग्याचे डेव्हलपमेंट करूंक आसा ते प्रॉब्लेम बेगीनच सॉल्व जावचे पासून मंगळूर तावन रायट एंकल जॉयंट इंजरी आसा ताचे तातून रिकवरी जावच्या पासून प्रभाकर बस्तराज किलपाडी मुल्की ब्रेस्ट कॅन्सर जावन गूण जावच्या पासून तेरेसा डिसोजा बँगलोर कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारचे पासून परिक्षेन बरें करून बरोवंक भुरग्यांक साध्य जावचे पासून फर्स्ट रँक येज जाय म्हणून चिंतून परिक्षा बरयल्या त्या प्रमाणेच वय हाय डिस्टिंक्शनांत वा रँक येवन भुरग्यांक पास जावच्या पासून बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्यासंस्थांत प्रवेश मेळच्या पासून नीट एग्जामान पास जावचे पासून IELTS OET एग्जामान पास जावचे पासून चिंतलेल्या बरें त्या आयर्लंडाक वचोंक साध्य जावचे पासून इंग्लंडांत आसल्याक परमनंट विजा जावचे पासून जर्मनींत आसा थंयसर कामाचे एक प्रोजेक्ट आसा तें बऱ्या तरान पंथा पावोवंक कामनांतल्यान काम मेळच्या पासून आनी भुरग्यांचे देण्यांतल्यान भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासून बरी सेरी जावच्या पासून काजाराची कार्यांची तयारी जाता ती सगळी बऱ्या तरान जावच्या पासून गोवा बायलां मदें आसलो मनास्ताप पयस सरोनूच आनी माया मोगान एकवटान जियोवच्या पासून काजर तुटचार आसा ते तुटानातल्या पासून आवय बापायनी मागोवंक उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालगण्या पासून आमी मागया देवादीन सिल्वेस्टर पेरेरा देर्ला काट्टे कुटुंबासले मलकणा सुडास करता सेलिन सुवारेस मुल्की देवादीन अर्नेस्टीन बेनेडिक्टा फेर्नांडीस होन्नावर मॅगदलीन सिक्वेरा मिलाग्रीस जॉन डिसोजा बेल्तंगडी सस्नाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस्त भारतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन आतां आमी म्हाका न्हू दिमी गेल्या पपय सकरांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी सोडया विशेश जावन शेलमड्या आत्म्या पासत शेळिल्ल्या आत्म्या पासत आनी आमी जिणी बदलूंच्या पासत देवाची विशेश कृपा आमी जोड घेवया कृपा दी सोम्या कृपा दी म्हण आमी मागया कृपा दी तू कृपा दी सोम्या कृपा दी तू कृपा दी सोम्या हर एक दीस हर एक घडी हर एक घडी तू मुझे संगी रावून कृपा दी तू कृपा दी सोम्या मोगाच्यान आमकां खरोच सुद्दां कृपा दितलो आज शनिवाराचो दीस आमी सगळे दैवीक रेतीर मंदिराक येवया 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतीर आसा कोणाक वैयक्तीक तरान मेळोंक आसल्यार दनपरां 3 वरां उपरांत यासाक मेळटात वांजेरसार करूंक या वस्तू बेंजार करूंक या तुमकां वैयक्तीक तरान मेळोंक कोणी सकाळीं बेगी येवंक आसत जाल्यार 7 वरांच आमच्या सकयल्या कोपालांत सकाळचें मागणें प्रारंभ जाता आयतारा तावन फाल्यां आयतारा तावन सांजेर 6 वरां तावन हांगासर वस्ती रेतीर प्रारंभ जाता पास्कांची विशेश रेतीर आयतारा सुरू जाता ब्रेस्तारा दनपारां अखेर जाता तितल्या भितर मोगाच्यान 11 तारीख येता 11, 12 आनी 13 तारीख केवळ 2 दिसांची या 3 दिसांची भुरग्यांची विशेश रेतीर आसा सर भुरग्यांनो तुमी तयार जाया आवय बापायनो तुमच्या कुटुंबाच्या फिरगजीच्या सेसामारच्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन हांगासर भुरग्यांची रेतीर करूंक तुमी येया 11, 12, 13 तारखेर 11 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर ती रेतीर प्रारंभ जाता आनी उपरांत मोगाच्यान हांगासर विशेश रेतीर आसा इंग्लिशांत 14 तारीख येता फ्रॉम 14th Sunday onwards till Thursday afternoon we have special resurrection retreat Paschal retreat in Divine Call Center. Come and experience the risen Lord. Have a wonderful and graceful day.
Sumian kelo Santos ulas terami pavia Santos ulas ami pavia Disvo vaiso sumian kelo Alleluia Alleluia Santos angavia Alleluia बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो पुनर्जिवंत ख्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो पास्कांच्या आठवड्यांत आमी आसां आनी आज शनिवाराचो दीस जावन आसा जेजू मरणांतलो जिवन धरल्या संतोशाचो आजुनी आमी अनुभव करनासा जेजूचें पुनर्जिवनपण आमच्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा आयची देवस्तुती पुनर्जिवंत जेजून आपल्या मोगाच्या मनशांक दिश्टी पडलेल्या विशांत विवर दिता जेजू मोरी मगदलेनाक दिश्टीक पडटा आनी तिचो भावार्थ थीर करता जेजू एमाऊस गांवांक वेच्या दोगां शिसान सांगात दिता तांचे सांगाता बसून जेवता आनी तांचे अथमीक दोळे तो उगडापें करता जेजू 11व्या ताच्या शिसांक जेवणा वेळार तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या बेविश्वासपणा खातीर तो शीण उसारता या तांकां दुसरोता पुनर्जीवन जावन आपल्या बापय लागीं सर्गार सोडून वेच्या पयलेंच्या 40 दिसांनी जेजू आपल्या शिसां सवें जियेलो आनी ताणें तांचो विश्वास घट केलो तोच पुनर्जिवंत जेजू आमकांय आमचोय भावार्थ आनी आमचोय विश्वास घट करून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सोरपुतगार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्यान देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता चोरपुदेवा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस पोरा देवा सगी चाराया सरपोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सम्या जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुझे कृपा मनशांचेर सुबामपणान वतून तुझ्या बावर्तांचो जमो तूं वाडयताय पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुझे भुरगें जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलाय तर आमचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितांत ससल्याक आमकां सुखेस्त कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव शिकाप नातलेले मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन नितीसभेचे संदेह विजमीत जाले पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां साबे सालांतले भायर वचूंक फर्मायले आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले ह्या मनशांक आमी कितें करचें. तांचे वरवीं एक वर्तें आसर्य जालां तें जेरुजालेमांतल्या समेस्त निवास्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकी चड विस्तारनाशें जेजूच्या नांवान ह्या फुडें खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां बेश्टायचे. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकद दिली. पूण पेद्रून आनी जुवांवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचें सोमा देवाक आयकोवचें प्रास तुमकां आयकोवचें सोमावे हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नितीसभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेश्टायलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयचेय वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक ओगळाप दितालो. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराक दिनवासियां कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस्पर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताचें किर्तन हांव गातां. आयका भक्तांच्या तांबाणी जातात तें संतोशाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यांत. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां. ताच्या उजव्या हातान मात कारव्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलों आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका काठिणायेन चलयलें तरी ताणें म्हाका मरोंक सोडलें ना.
अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीवंत भितर सरतात तो दारवटो म्हाका उगडा. भितर सरून हांव अर्गां दिवच्याक हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. अंतल्यान नितीवंत मात्र भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजें सोडवंदार जालोय देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा सकाळी बोव फंत्यार जिवंत उठलोलो जेजू मरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे थावन 7 देंवसार ताणें दवडायलेले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तोवळ ते खंतीन रुदान करून आसले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगिल्लें तांणी सतमान दिलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक वेताना सोलोन वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचेय कोणेंच सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे धरुणाये पासून तांकां तो दूर जालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्यांक ती पातयेवले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रचनांक सुवार्ता प्रगट करा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू ख्रिस्ताच्या जिणेंत सबार स्त्रियांचो महत्वाचो पात्र आसा. जेजू ख्रिस्ताच्या जिवितांत सबार स्त्रियांचो महत्वाचो पात्र आसा. सर्वांच्याकी चड ह्या व्हडलो पात्र आसा जेजूच्या आवयचो मरियेचो. सान लोकाच्या पयल्या आवस्वरांत आमी वाचता, मरियेन देवाच्या उतरांक खालती मान घाली आनी देव मनीस जावन जल्मलो म्हणून. जुवांच्या वांजेलांत 2ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता, काना शहरांत काजार जाल्ल्या वेळार लोकांक पियोंक वायन उणो पडल्या वेळार मरियेच्या इशाऱ्याक कान दिवन जेजून आपल्या जिणेचें पयलें आश्चर्य केल्लें. उदक आसलें ताणें वायनांत बदललेलें. दुसरी स्त्री जावन आसा जेजूच्या जिणेंत महत्वाचो पात्र घेतिल्ली मरी मगदलेन. आमी आतां आयकलें, मरी मगदलेना थावन जेजून 7 देंवसार दवडायलेले आनी ती जेजूची शीस जाली आनी तिणें जेजूचो लक्षिल्ल्यान पटलाव केलो. मरी मगदलेनाक सर्वांच्या पयलें जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची साक्ष मेळ्ळी. हेरी सबार स्त्रियांनी जेजूच्या जिवनांत प्रभाव घाला. लाजाराची भयण मार्था आनी मेरी
समारियाची स्त्री जे दनपरांच्या वेळा बांयचें उदक हाडूंक आयिल्ली आनी जेजून तिचे लागीं पिवंक उदक विचारलेलें आनी तिचे सांगता ताणें लंब संवाद केल्लो जिणेच्या उदका विशांत जिविताच्या उदका विशांत आनीक सबार स्त्रियांनी ताच्या जिणेंत म्हत्व पात्र घेतला. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें की जेजू सर्वप्रथम जेवण जाल्ल्या उपरांत एका स्त्रियेक दिश्टीक पडलो आनी ती स्त्री जावन आशिल्ली मरी मगदलेन. न्हय ताच्या शिशांक न्हय पिलाताक जे ताणें ताका मरणाचें फर्मान दिल्लें बगार एका स्त्रियेक मरी मगदलेनाक. आयच्या वांजेलांत पास्काच्या काळाची 3 गडितां आमी आयकलीं. ही गडितां जेजूच्या जिवंतपणा विशांत सांगतात आनी साक्ष दितात. पयलें गडीत जावन आसा जेजू जिवंत जेजू मरी मगदलेनाक दिश्टी पडटा. मरी मगदलेन वचून ताच्या शिशांक ही बरी खबर सांगता जाल्यार ताचे शिश मरी मगदलेनाक सतमानलेनांत पातयेवंक ताणें पाठी केलें. दुसरें गडीत जावन आसा जेजूच्या 2 शिशांक जेरुजालेमांत हांवन एम्माऊस गांवाक वेताना तांचे मदें जेजू तांकां सांगात दिता. तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार तांचे सांगता बसून जेवण जेवता आनी उंडो मरता आनी ते दाळा त्या 2 शिशाचे दोळे उक्ते जातात. अथमीक दोळे तो उगडापें करता. तिसरें गडीत जावन आसा आमी आयकलें आज आयच्या वांजेलांत जेजू 11 जाणां ताच्या शिशांक दिश्टी पडटा जेवणाच्या वेळार आनी तांच्या काळजाच्या धारुणायेक आनी तांच्या बेविश्वासा खातीर तांकां तो दुर्सता. कित्याक जेजूचे शिश जेजू मरणांतलो जिवन जाला म्हणून पातयेवंक तयार नाशिल्ले, सदमानूंक तयार नाशिल्ले. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी जेजूच्या शिशां बरी आनी आपोस्तोल तोमासा बरी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे सत पातयेवंक पाठी करता. हांव मरी मगदलेनाक एम्माऊसा वाटेर जेजून सांगत दिल्ल्या 2 शिशांक आनी जिवन जाल्ल्या जेजू दिश्टे पडिल्ल्या 11 जाणां ताच्या शिशांक जाल्लो दैवीक अनुभव आमकांय आमच्या जिवितांत जावं दी आनी पुनर्जिवंत जेजू थंय आमचो भावार्थ आनी आमचो विश्वास वाडोवन दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं मागया. दयेन तुझे कानिक आमची तुका ती मान बोंदी उंडो बायन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या संभ्रमा वरवीं आमची काळजां सदांय संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचें हे पास्कांचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवंक आमच्या अशक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सष्णाच्या संतोशाक आमी पावों. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां
उबारुया. आम्ही ती सर्वेस परातय उबारता. सर्वेस पोराक आमच्या देवा दीन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेचे किस्ते आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बली. सशनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावर्त्यांक वगडली दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतले सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून बास्काच्या संतोशाच्या नादार उलता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सगळें दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवी दळबारांचो सर्वेस परतून. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोंक सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जालें. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवच धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेत तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका चचनाच्या चचना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आता आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. तरेंचे भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसता. तुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें बिरवचे म्हाका फावना पवित्रांस म्हाका सर म्हणजे आत्म्याक भलायकी मेळटा. येसो मिया दयेन येसो मिया मुझ्या काळजाच्या पिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोरा. प्रार्थुया. भोवमुगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे पास्क परबेच्या संभ्रमांत तुज्या साश्णीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां बळेपणाक नव्या जिवान भरलाय. तर पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस आमकां पोसून अविनाशी पुनर्जिवंतपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमंत जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली.